बीजेपी युवा मोर्चा आणि म्हजेर कंप्लेन केल्या की आम्ही जे हे केल्ले प्रोटेस्ट केल्लो तातूंत आमी लोकांक सांगता आमी सांगलें म्हण की एक बीजेपी फंक्शनरी एक्सटॉर्शन करता म्हण आनी त्या खातीर बीजेपीचें नांव हें जालें अशें म्हण तांचें म्हणणें एज पर द कंप्लेन. सो त्या खातीर म्हाका आपयल्लो हाजेर इन्क्वायरी म्हणजे हें घेवपाक क्लॅरिफिकेशन घेवपाक. आतां हांवें विचारलें सो आतां तांकां जाय कितें, तांकां जाय की आमी एपोलॉजी मागपाची बीजेपी नांव काडलें म्हणून. एपोलॉजी जाय जाल्यार तांकां जाय जाल्यार आमी मागपाक शकता. कंप्लेनी कितें म्हणलां तुवें सोशल मिडियाचेर एक बीजेपीची पार्टीचें नांव घालां म्हण डिफेंड केलें. सारकें. सो तांकां सपोज जाय की आमी दे एक्सपेक्ट इफ दे आर एक्सपेक्टिंग दॅट वी शूड एपोलॉजायज फॉर सेईंग बीजेपी फंक्शनरी जाल्यार तेन्ना आमकां सांगचें एपोलॉजी करपाक. कित्याक आमी जेन्ना पळयतात सत्यविजय नायक म्हण तेन्ना आमी बीजेपी लिडरा बरो पळयलें ताका. सो त्या खातीर आमकां तें म्हणपाक पडलें की हो बीजेपी फंक्शनरी म्हण. आतां हाजेर सपोज तांकां प्रॉब्लम आसा कित्याक पळय दिगंबर कामता बरोबर तो हें कितें म्हणटा तें संपर्क से समर्थन म्हण भोंवता. मागीर नरेन सावयकरा बरोबर दिश्टी पडटा, दामू नायका बरोबर दिश्टी पडटा. आनी वर्स्ट म्हणलें जाल्यार इवन जे थंय मेटेरियल जे सांपडलें जो डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबन घाटगे तांणी ऑलरेडी तें सीज केल्लें आहा, ताजे पोझिशनाक घेतलेलें आहा. तुमकां लायव्ह रिकॉर्डिंग आसा ताजेर. स्कॅन कोड हो जो स्कॅन कोड आशिल्लो हो स्कॅन कोड आहा तो सत्यविजय नायक म्हण आसा. वेरेज कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आहा खंय उमया एंटरप्रायसीस म्हण. जाल्यार हो स्कॅन कोडाचेर गुगल पेमेंट कशें घेवपाक शकता सम थर्ड पार्टी. सो हाजेर आमकां सांगपा म्हळ्यार स्पश्टीकरण जाय आशिल्लें. आनी सांगपा म्हळ्यार नाव द गव्हर्मेंट एंड द कोंकण रेल्वे ऑथॉरिटीज तांकां आन्सर करपा पडटा की 13 तारीख ते आज काल पासून 21 पासून 13 ते 21 नोव्हेंबर इतलें जें कलेक्शन जाल्लें आहा तें खंय गेलें तें ताजें स्पश्टीकरण दिवपा जाय. पीआय आनी डीवायएसपी सांगपाक लागले की आमी कंप्लेन करपाक जाय. आमी कंप्लेन करपाक पडलें जाल्यार आमी ती बी कंप्लेन करपाक रेडी आसा. पूण जेन्ना सभे माजार 100 लोकां मुखार कोंकण रेल्वे ऑथॉरिटी ऑलरेडी पोझिशन मेळिल्लें आसा स्लिप्स ऑफ सत्यविजय नायक एंड द स्कॅन कोडूय सत्यविजय नायकाक जेन्ना ऑलरेडी मेळिल्लें आहा जाल्यार तांणी डायरेक्टली कंप्लेन करपाक गरज पडटा रेल्वे ऑथॉरिटीज. आनी जेन्ना आमी तें स्टेटमेंट करपाक कारणूय कित्याक पडलो कित्याक आमी जेन्ना तो इतलो पावरफूल अशें म्हण आमी पळयतात ऑन ऑल सोशल मिडिया. आनी जेन्ना बबन घाटगे अनावन्स करता की आमी कॉन्ट्रॅक्टरा डायरेक्ट केल्लें आहा म्हण कलेक्शन करचें न्ही म्हण. आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट जेन्ना कलेक्शन जाता जाल्यार हाजेरच हें जाता की पॉलिटिकल प्रेशरा लागून हेजेर एक्शन जायना म्हण हें सिद्ध जातालें. आनी हाजेर तांकां हें दूख लागली की आमकां समजी कांय मेळना. ऑन द कॉन्ट्री इफ दे आर रियली सिन्सियर बरें कितें गव्हर्मेंट सपोज तांचो बरो सिन्सियर आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. तो तांचो मेंबर आसूं नासो की ह्या 13 तारीख ते आज पासून हे पयशे कोणा वर्सान गेले ते आमी चॅलेंज करतात बीजेपी गव्हर्मेंटाक हाजेर एक्शन घेवचें आनी इन्क्वायरी करा की 13 तारीख ते 21 तारीख हे इतले लाखांनी कलेक्शन जालां ते कोणाल वर्सान गेले ते. मागीर हे सगळें सत्यविजय नायक इलिगली करतालो अशें म्हणटा तूं. तशें जालें कित्याक क्लियर कट बरयल्लें आसा थिंगा. इवन बबन घाटगेन सांगिल्लें आहा की कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आहा उमया एंटरप्रायसीस. आतां तूं कंप्लेन फायल करतलो सत्यविजय नायकाचेर. आमकां गरज पडल्यार सपोज कोंकण रेल्वे करना कित्याक ताणें ऑलरेडी पोझिशनान घेतला सगळो मेटेरियल. सपोज कोंकण रेल्वे स्टील पॉलिटिकल प्रेशराचेर सपोज बांदून उरता आनी कंप्लेन करना जाल्यार आमकां करचें पडटलें कित्याक फायनली इट इज पब्लीक मनी.